क्रिस्तोसाच्या उमळ्याने बरो कळसांची तुझे थंय उबारो तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा एक कृपे सागोरा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या शुभ वार्तांत आमी आयकता देवान रचलेल्या संगतीची लक्षणां परकूंक आमकां सकत आसा. पूण आमकां बरें करूंक मन आसल्यार आमी बरें करिना म्हणून सांव पावलो आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता. तर संवसाराची लक्षणां परकून कितें फायदो? ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जें कितें बरें आमच्या भितर आसा तें कार्यारूपीत करूंक जाय आसची सकत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. केल्ल्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बोगसाने मागोन ह्या मिसाक आमी तयार जावया. हांव पथकी सूप दिता देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्साह सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदां सुखार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोप दिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. महिमेवान देवा स्वर पदेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मोनान तुजी साखरी करूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अतिरेक आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना. बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून
म्हाका करूंक कुशीना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताकस करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करून मन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाच्या गुणायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशांत हांव संतोसतां. पूण म्हजे विचार सक्ती पसंद करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी वावुरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटयत. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलोच मात्र आमकां वाटोवंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां तरी म्हजे अस्कत सैम पातकाच्या नियमांक गुलाम जावन आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुझी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुदवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी. कित्याक तुज्या उपादेशांचेर हांव पातयेन रावला न्हय वे. तूं खरोच बरो. तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय. तुझी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवून आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर मेळात तर हांव वाचतलों. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. तुझी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसारचो ना. कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेश हांव पाळूंक सोदतां. तुझी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या राजाच्यो गुट्यो ल्हानांक तुवें उगडापे केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोवळ लोकांच्या जम्या लागीं जेजू सांगूंक लागलो, अस्तंतेच्यान मोड उठलेले पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचे वारें वळोंक लागले म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. खपाट्यानो मोळबाचें आनीक धरणीचें लक्षण परखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ परखूंक तुमकां कळना. कित्याक न्याय नितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात.
तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राज्य जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नीती करता अधीन करीत आनी नीती करत तुका आमीना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदीत घालीत. हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर ये. वगणी तुका क्रिस्ता. म्हाका बरें करूंक मन आसा तें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. ही जावन आसात उतरां सांव पावलाची आयच्या पयल्या वाचपांत. म्हाका बरें करूंक मन आसा तें करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. ही आमच्या जिवितांत घडटा गी, थोडे पटी मेरेन घडटा गी, खंडीत जावन घडटा. कित्याक हें घडटा? कशें ह्या स्थितींत जावन आमी भायर येवंक साध्य? कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें जिवीत 3 हंतांनी बांदून हाडटा. एक इमोशनल लेवल, ह्या भोगना प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडचें. दुसरें रॅशनल लेवल, आमच्या चिंतपा प्रमाणे आमी बांदून हाडचें. आनी तिसरें स्पिरिच्युअल लेवल, ह्या आत्मीक लेवलाचेर आमी आमचें जिवीत मांडून हाडचें. पयलें भोगना प्रमाणे. थोडीं उदाहरणां. म्हाका आमाल पियेल्ल्या वरवीं दादोसकाय भोगता, संतोश भोगता, खुशालाय भोगता, रातीची बरी न्हीद पडटा, देखून हांव पियेतां. दुसऱ्यांच्यो खबरो हांव उलयतां, खबरो उलयल्ले वरवीं म्हाका एका तरेचो संतोश भोगता. हांव दुसऱ्यांच्याकी बरी म्हूण म्हाका भोगता. दुसऱ्यांनी म्हाका मान करी जाय, तांणी हांव बरी मनीस म्हणून चिंती जाय. असल्या चिंतपांनी आमी दुसऱ्यांचे खबरो ही करता. तशेंच आनीक कळपणाचें जिवीत हांव जियेतां. हाचे वरवीं म्हाका म्हज्या कुडीक दादोसकाय मेळटा, देखून हांव तें करतां. हांव तें मुंदासूनच मुंदासून जियेतां. असली आनी सबार घडितां आमच्या जिवितांत आसूं पुरो. हाका भोगना प्रमाणे जियोवचें म्हणटात. मन जाती त्याच प्रमाणे जियेतात. ह्या वरवीं आमी आनी मन जाती एकाच तराचे जाता. आमचे मदें आनी मन जाती मदें कांयच व्यत्यास ना. असलें जिवीत जियेल्ले वरवीं आमी गुलाम जाता. गुलाम खंयच्याच तराचो तो गुलाम जावं दी, तो गुलामूच ताका स्वातंत्र्य ना. जर तर एका मनशाक स्वातंत्र्य ना, ताणें ताच्या जिवितांत संतोष समाधान भोगूंक साध्य ना. कित्याक तो गुलामपणांत आसा, कोणाच्याकी हातांत आसा, तो मुठी भितर आसा. आनी दुसरें जिवीत जावन आसा, हें दुसरें लेवल आमच्या जिवितांत तें जावन आसा भोगना प्रमाणे जियोवचें. आमच्या अकॉर्डिंग टू रिजन. आतां सरप येतना म्हाका कितें भोगता? आमाल आसतना भोगानांतल्यार उरल्या वेळार म्हाका भोगता म्हजी जबाबदारी हांव बऱ्या तरान करिना. म्हज्या बायल भुरग्यांक हांव बऱ्या तरान पळयनासतना तांकां वाटेर घालतां. तांचो फुडार हांव पाड करतां. समाजीन म्हाका मान ना, म्हज्या कुटुंबाक मर्याद ना, असलें चिंतप म्हाका येता. हांव दुसऱ्यांची खबरो करता आसतना तांचें जिवीत पाड जाता, तांकां दुखता, तीं कश्ट जातात, असलें चिंतप म्हाका येता. आनीक तशेंच आनी कळपणाचें जिवीत हांव जियेत आसतना म्हज्या कुटुंबांत फूट येता,
म्हज्या कुटुंबांत वेगळो आसा जावचो संदर्भ आसा, भुरग्यांचें जिवीत पाड जाता असलीं चिंतनां म्हाका येतात. आनी हांगासर सांत पावलाचीं उतरां सारकी थंयसर आमकां सांगूंक साद म्हाका बरें करूंक मन आसा तें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. आनी असल्या संदर्भार असल्या अस्कतकायेंत आमगे कशें भायर पडचें, आमी तिसऱ्या हंताक वचूं जाय. थर्ड लेवल, दॅट इज स्पिरिच्युअल लेवल. थंयसर आमकां बळ मेळटा, थंयसर आमकां सकत आसा. त्या सक्तीन त्या बळान आमचें जिवीत आमच्या मुठी भितर दवरून आमी बऱ्या तरान जिवंक साद जाता. तें जावन आसा देवाक आमी लागीं काडून घेवचें. सबार तरांनी आमी देवाक लागीं काडूंक जाता. एक संपें विधान जावन आसा आमचें मागणेचें जिवीत. हर एक दीस सांगाता मेळोन, हर एका कुटुंबान सांगाता, कुटुंबाच्या सांद्यांनी सांगाता मेळोन इल्लोसो वेळ जाल्यार 5 मिनटां जाल्यार तुमी मागणें करतात. थंयसर येता एक विशेष सकत त्या कुटुंबाक मात्र न्हय, तांचो एकवट सडटा आनी वाडटा. तशेंच देवाचें उतर, तशेंच सक्रामेंत प्रत्येक जावन जेजूचें मांस आनी रगत आमी जेवचें तें पवित्र एवकेस्तांत. हें सोर आमकां घटाय दिता, बोळ दिता. देखून न्हयच चिंतपा प्रमाणे, न्हयच भोगना प्रमाणे, बगार जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडल्यार आमी यशस्वी जाता. आनी हीं भोगनां आमकां जाय सगळ्यांकी, चिंतपी आमकां जाय, आनीक तशेंच देवाची कृपा आनी आदार आमकां जाय. ती जोडून आमी हाचे मदें एक हार्मनी, एक एकवट आमी दोन काडून घेता. त्या दाळा आमी देवाच्या मोगाचे जाता, हेरांच्या मोगाचे जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हें चिंतप आटोवंक, जेजूक लागींच काडून घेवंक, ताच्या शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक प्रयत्न करया. तसो क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी. आमेन. कर बापा कानिको आमच्योय भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा कानिकी आमची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. उंडो आनी वायन हात वेदेशी आयल्या, दिनवाशी कणसांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका कानीक सांगता, स्वादीक मोगान तुच्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा कानिको आमची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेतरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या रामान आनी मोहिमेक आमच्या नका पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पती मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्यान ती देणी तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकडे उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्पदेदरा आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसने आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या बाबार्तान ताचें पुनः जिवनपण परगडता, थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 dălbran să सर्वेस्पर tu, सर्गानी संसार बदलाच्या वैभवान, उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच बरे जवान जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वरावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sagun pogotoya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन Jesu, आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत दळमता आनी सवकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशें आमची प्रार्थना बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पथकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सहाय आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. पूण तुज्या मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालून मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजांत उगड रावला. तुझे घरी येऊन पावला. काळजांत उगड रावला. रास्तून करया बिडारा. निवास मोच्या घरा. निवास मोच्या घरा. ये मोच्या काळजांत स्वागत करता. तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेव मागता. ये तूं सोम्या परता.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सदांच आसूं. सपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Bagin kulsaci gurwen, niwaram kam shadeva, chara dusmanatले, babaचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे